आम्ही फक्त विलायचे काठ काढता. काठ काढून झाल्यानंतर तो कितलो सुकून जाय तितलो सुकून ते पेटून हे इतले व्हड करता. आम्ही ताका बोतो म्हणटा. आणि तो पुरो झाल्यानंतर ही फाटली ताका जी आड बसयता ती सुकल्यानंतर आड बसयता. आणि पुरें सुकल्यानंतर ताका बड्डे बीन अशें लावून निवळ करता. आनी पक्के सुकल्यानंतर तें भट्टे करता. ते फातर हाती धोसूंक जायना इतलें सुकयता. आनी ते पुरें जाल्यानंतर हे मातशें कमी सुकयता. हे पुरें जाता म्हणटच त्या बरोबर हें सुकता. हय हें अशें आसता पळय. हे मोठे कांदे आड म्हणटा. हे आतां घुमटाक बकऱ्याचे चामडे घातले आवाज तितलो येना. आतां ते पयलीं सुद्दां लोक पळय चामडे कसले भानी तर तुका आवाज मस्त पैकी येता. पूण तो आतां ते बंधन असल्या कारणान बकरी चामडे वापरता घुमटाक.